2022चे इलेक्शन जाले. इलेक्शन जातकीर निवडणूक जातकीर BJPन आमकां प्रपोजल दिलो अलायन्स करपाचो आनी आमी तेंचे 20 आनी आमचो 22 मेळून अलायन्स जावन सरकार स्थापन जालें. त्याच पद्दतीन आमचे दोगांचे दोनूय पार्टीचे कशें आसा की आमी समविचारी लोक आसा, समविचारी लोकां बरोबर आनी आमी पयलीं युती केली थंय आमी सदांच सक्सेसफूल जाले. पूण काही गोंयच्या राजकारण ल्हान स्टेट जाल्ल्यान राजकारण मातशें तेवटेन तेवटेन जाता आनी त्या खातीर तो एकदां युती तुटली 2017. म्हणून 22 परत दोनदां तुटली. त्या वोटराचो जो कॉन्सेप्ट आहा न्ही तो MG BJPचे अलायन्सा कडेन आहा. वोटराक नायदर BJP फूल मेजॉरिटी दिना नायदर MGक दिना. तो कॉन्सेप्ट दोगांचो मेळून आमकां 50% वोट्स येता दोगांकूय मेळून. त्या खातीर ह्यो युती उरची म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून 2027 परत युती फुडें वचची आनी गोंयांत ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट आज चल्ला तेचे पेक्षा बरो डेव्हलपमेंट फुडें जावचो. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम हो सॉल्व जावपाक जाय. आमचो सदांचोच डिमांड आसता न्ही 7-8 सिटाचो. पूण ते आतां तेची सर्वे जातली, सर्वेचेर कितें रिपोर्ट येता तो जातलो आनी त्या प्रमाणे ठरतलें न्ही. फोंडा तालुका खंयी रावल्यार जिखून येवं शकता आनी कितें. पूण फोंडा तालुका ऑलरेडी जे आसा तालुका ते BJPचेच कॅन्डिडेट आसा. सांगलो न्ही ताणीच दिवपाची न्ही दोगांची. कोण तरी दितलोच म्हाका. फोंड्यान हेजे पयलू त्यांनी प्रयत्न केलो मला आयलो निवडून. नेक्स्ट इलेक्शन कशें आसता न्ही लोकशाहीन प्रत्येकाक खंयूय निवडणुकीक उबो रावपा खातीर अधिकार आसा आनी अधिकार दिल्लो आसा घटनेन. आज हांव एकूच गोश्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. मतां कोणीन छापून दवरलें ना. हें प्रत्येकान लक्षांत घेवपाची गरज आसा. एकदां न्ही, दोनदां न्ही, 3 फावटी पराभव स्विकारलेलो आसा. मुखावेले तुमी तांकांच विचारचें. आनी एक गोश्ट हांव लक्षांत दवरपाक सोदतां की आमी एकाच सरकारान आसात. एका सरकारान आसतना खंय तरेचे स्टेटमेंट करप ही तांकां कळपाची गरज आसा. हांव तेजें उलयना. निवडणूक जेन्ना येता पळय न्ही त्या वेळाचेर कोणाची 250 मतां कोणाची 500 मतां आसा पळय न्ही ताचें गणीत त्या वेळाचेर पिळवळकार दितले आनी पिळवळकार रावल्यात हिशोब घेवपा खातीर. तृणमुलाचे 5000 म्हयन्याचे जे फॉर्म्स जे आशिल्ले पळय न्ही त्या फॉर्म्साची वासपूस करपाकूच राविल्ले आहा. त्या दिसाची वाट पिळोवची आनी खास करून महिला भगिनी राविल्ल्यो आसा. तांकां वाट पळोवनी. आमी वाट पळयता 2027 किंवा 2000 केन्ना इलेक्शनाक. जे वेळाचेर सरकारान रावून अलायन्स पार्टनर सुद्दां असले स्टेटमेंट जर करतलो जाल्यार सरकारांच्यान भायर सरपाचें आनी स्टेटमेंट करपाचो हो म्हजो निर्वाळीचो सल्लो आहा. कारण भारतीय जनता पक्ष आनी माझ्या पक्ष श्रेश्ठीन सुद्दां हेजी नोंद घेवची, हेजी दखल घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आहा. कारण दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम ही हॅज मेड द स्टेटमेंट. ही हॅज मेड द स्टेटमेंट सिन्स बरेच फावटी केल्ले आसात. पण आमी असले गोश्टी लक्ष आय ऑलवेज लायक टू एक्सेप्ट द चॅलेंजेस. दॅट्स ऑल. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.